हिंगा लोक रावता भितर वॉचमॅन वो सेक्युरिटी आनी ते कॉलनी रावताय तांकां वेकेट कर म्हूण तांकां नोटीस धाडले आनी तेणी हिचो केस कायला ऑलरेडी ह्युमन रायट्सांक. अरे त्या म्हणटा कितें आमकां टायम दी, आमी भायर स्वताय, आमची भुरगीं इस्कलां वयताय, आमकां कॉलेजी वयताय आनी आमी खूंय कामां आहाय, आमकां दुसरी वेवस्था करपाक जाय. ही केस आहा म्हणजे तुमी लोकां सगळ्यांकूच त्रास करपाक सोदताय. ह्या लोकांच्यान कोर्टाक वचपाक जातलें? सो आमची मागणी कितें तुमी एक हें कोन्ना आनी हांव मागोता पंचायता कडेन हे लायसन्स इश्यू पयशे फुडें इन्स्पेक्शन करे. हे लोकांनी तुमकां रिप्रेजेंटेशन केलां, MLAनी तुमकां रिप्रेजेंटेशन केलां, हो आमचो कालिदास देविदासानूय रिप्रेजेंटेशन केलां. ह्या रिप्रेजेंटेशनान तुमी कितें तरी दाखोयाय बाबा हिंगा एक्सेस आहा, पब्लिका वयची तें इन्स्पेक्शन करे. PDA कडेन मागोता, TCP कडेन मागोता, गव्हर्मेंटा कडेन मागोता. हांव जाणा हितून सगळे गव्हर्मेंटूय मिक्स आहाय, पूण गव्हर्मेंट मिक्स आसून न्हू ह्या लोकांक त्रास करूं नाका. तुमगे कितें आहा तें तुमगे वचून तुमचो हे, पूण आमकां एक्सेस दियाय. सर तुमी MLA पंचायत बी कोणा मेळलेले? हांव मेळ्ळें न्हू, रिप्रेजेंटेशन केलां आनी MLAनूय हेचो कॉरेस्पॉन्डन्स ऑलरेडी फायल केला, रिप्लाय केला तांकां, धाडलें तांकां तुमी हेचेर एक्शन घेयात. पंचायताकूय केलां, सगळ्यां कडेन आमी उलयले. PDA म्हणटा आमी फायनल एप्रुवल केलें ना, PDA फायल येयल्या, बट वी वॉन्ट द इन्स्पेक्शन. तेणें इन्स्पेक्शन म्हाका केलां, बट बिफोर इन्स्पेक्शन आमी हे नोटिसी हाडला तुमच्या सगळ्या ऑथॉरिटीचे आमी नोटिसी हाडला की बाबा दीज आर द फॅक्ट्स. मागीर म्हणपा नाका की आमकां खबर नासली, मागीर तुमी सांगिल्लें लायसन्स पास जालें, आतां बुटांनी चलत ते भाशेन. सो हिंगाय तेंको नाकाय आमकां. सो आमकां पिसफुली आमकां जियेन जाय दिन हाडाय ते भाशेन. हे लोक आपलो तो सॅक्रिफायस काम सोडून सगळें सोडून आज येयले तुमच्या माध्यमांतल्यान दाखोवपाक. ते प्रायवेट ओनर आहा हेचो, तेंची प्रायवेट प्रॉपर्टीज आहा भितर. हे कसले राज येता हांव नको. हे दोग जाण मनीस काल भोंवताय हाचो आमचो प्रोटेस्ट चॅलेंज हें करपाक, कॅन्सील करपाक. हांव चॅलेंज जाता ह्या मनशां कडेन, कित्याक हांव न्हू एक्टिविस्ट न्हू, हांव एज अ सोशल वर्कर रोकेजीन डिसोजा वेलसांवालीचो. हांव जें म्हाका कितें जाता तें हांव करतलो. हांव म्हाका इलेक्ट जावपाक कोना, हांव MLA जावपाक कोना, हांव पंच जावपाक कोना. हांव खाली ह्या लोकां बरोबर आहा, इतलो लोक म्हजे बरोबर आहा, ताका लागून हांव ह्या लोकां बरोबर आहा. आमी पोना 60 वर्सां जाले आमी हिंगा. हांव नाव 76 हो उपासनगर क्रॉस केला. तेन्ना सर्गेस मातानी बरोबर आमी हिंगा हंगारी स्ट्रायक केला. ह्या लोकांनी उपास केले फॅक्टरी नाक म्हूण. आनी त्या वखदां मात्या म्हणटाले सर्गेस बांदोडकार आहलो तो म्हणल्यार ह्या लोकांक काम मेळटलें, ही हाडया फॅक्टरी हाडया. ओके, फॅक्टरी हाडली. इतले आमचे लोकां पाड गायले. शेत काबार आज आमकां एक शेत रोवपाक मेळना, सगळें पोल्युशन देंवन येता. हेंचोय तें उमी बिल्डींग आहा हिंगा, हेजो तुमी हे तुमच्या माध्यमांतल्यान हांवें दाखयलां. पावसांत हो पंच आहलोलो सगळो घाण न्हू पावसांत सोटाय आनी ती देंवन येता थिंगा. हेंय मिडियाको आमी दाखयलां. म्हणजे आमी सगळें तेंगे सूज आमी खावपाचो. आज हिंग सकयल लोक रावता बेल्यान. हो बेल्यान लोक केसो साफरींग भोगिता. हे कोण इलेक्टेड मेंबर आहा हिंगा, आमचो यूथ आहा बॉब एलिस्टन. आज सगळे लोकां तयार कित्याक केले आमी? लोक येयला कितें करुया म्हणून आमी मागताय तुमकां रिक्वेस्ट करताय. आमचो तो पुलीस आहा तेज बगले मातशें येवन दाखोवपाक आनी ती मिडिया थिंगा कवरेज दिवपाक. सर बेसिकली इशू इज अबाउट द एक्सेस काय वॉट इज द बेसिक इशू? कितें आहा भितर आमचो मिलाग्रींचो म्हणटा ते भाशेन व्हडलो सेंटिमेंटल एक पुलीस आहा थिंगा, ताका जाय ती हिस्ट्री आहा. सो आमकां तो ओपन जायो देंवता बेल्यान देंवता. आमकां हो एक्सेस जायो. आनी आमची कितें मुसोण आहा थिंगा, मुसोणी लोकांक व्हरपाक जाय, ती मुसोण बंद आहा. सो आमकां एक्सेस जायो. आतां ती प्रॉपर्टी तुमची आहा काय त्या एक्सेस बंद कशें करून जालें तर? बंद आतां कॅश कोन्न केला तो आज इलिगल कितेंय जाता. कॅश कोन्न केला म्हूण ताका ओर्थ ना. आज कोण कितें कोणा पावर आहा तो कितेंय करता, पूण आमी लोकांक आमकां करून दिसनाय. आमी हालांनी देखून ते सगळें आमच्या एक्सेसाक लावन मोड उडयतले. आज ते सांगताय आमी एक्सेस दिताय. पूण आज हिंगे तुमचे कोण कंपनीचे कोण आहाय तांणी एक्सेस उगडे आमकां जालें मॅटर सॉल्व. अजून मेरेन तुमकां अलाउड केला भितर वचूंक दिताय ते? भितर वचून दिना. आमी फोर्सान हें गेले. मोटर घेवन येयले तेन्ना गेटी कडेन तेणें म्हाका हाडायलो वॉचमॅना ताका. हांवें म्हळ्यार पंचायतीन तुमकां बंद करपाक पोत्री मारपाक परमिशन दिला, कित्याक पंचायतीन हें परमिशन दिवपाक जाय. तो म्हळ्यार परमिशन दिलें ना. हांवें म्हळ्यार गाडी काडली आनी समजी ताका एक तेपयली गेटी उगडटा उगडना. गाडी हे गेट ओपन केलें तेणें तेन्ना एक्सेस मेळ्ळो तो आमकां थिंगा ओपन. आनी हे दुसरें म्हणटा तें कित्याक पयलेसून हिंगा जायती हिस्टॉरिकल म्हणटा तें आहा आमचे हिंगा जें उपासनगर हिंगा म्हणटा तें हिस्टॉरिकल एक पुलीस आहा. तो पुलीस खूब वर्साचोच. आनी आमची सायबिणीची बावलां लोकां सगळ्याक हिस्ट्री खबर आहा आनी जो लोक आहा तो एक्सप्लेन करतलो.
पावलो आहाय सायबिणीची आनी जायते आमचे जे रिलिजियस सेंटिमेंट्स आहाय ते हिंगा आहाय आनी दुसरें म्हणटा ते आमचे हिंदू बांची मुसोण आहा थिंगा. आतां देर इज 2 रिजन्स. वन इज द एक्सेस म्हणजे आमकां आतां ही पोत्री माल म्हणटरीकू वचपा मेळना, पुरसाक वचपा मेळना. एंड द अदर एक्सेस इज फ्रॉम द बेल्ल्यासून लोक जो आपणा कडेन सायकल ना मोटरसायकल ना तो चलोन येवन हिंगा बसीन वास्को वयता वो मडगांव वयता वो आपणागे कामां वयता. सो जेन्ना तो एक्सेस बंद जालो तेन्ना लोकांक वयरूय येवपा मेळना जालें. सगळे सायडी पोत्री मान आख्खे बंद केले. सो तांकां वेलसांवच्यान वचपा पडलें आनी वेलसांव तितले बसी एकामडेट जायनाय. सो हांव हे 2 रिजन आहाय, 2 एक्सेस आहाय आनी प्लस जी आमची हिंगा एग्रोकॅमिकल पयलीं आहलोली ती फॅक्टरी आमी बांदोडकारान आमगे स्वर्गीय CIM हे दिलोली ती आतां हे कमर्शियल आहलो ते रेजिडेन्शियल करूं सोदताय. ते रेजिडेन्शियल केले म्हणटरीक बाबा इतले जे एरियाचे पॉप्युलेशन आहा ते सुवेज जातले. उमके विलेजी उमके पॉप्युलेशन आसता हे ऑलरेडी ओवर एक्सेस पॉप्युलेशन आहा. तरी पासून हे रेजिडेन्शियल करपाक कोणें दिलो ना. हेंकां रेंटाचे फकत हे इंडस्ट्रियल पर्पसा लागून दिलोले, लोकां कामां लागून. हे आतां सगळो घुसपाक उदोड जालो आनी हांव फॉर गव्हर्मेंटा कडेन मागता आमी हे कामां तुमचे बरोबर आसपा न्हय. गव्हर्मेंट जरी तो रॉंग आहा जाल्यार रॉंग आहाच. कित्याक हे आख्या लोकांचे तुमकां लोकांक निवडान हाडलो आहाय. हे रॉंग करपाक हाडलो न्हय. हे रेजिडेन्शियल करपाक केन्ना कोणाकू हे दिवं ना. कितको रेजिडेन्शियल जालें फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग आतां इतली फ्लॅट येतली कितू येतोय म्हूण देवा खबर. कित्याक ही एरिया बरी व्हडली आनी हितून जायते जाणांनी जे आमचे हे आहाय न्हू प्रेस्टीज कंपनी आनंद बोस व्हडले बिल्डरान घेयलो आहाय. हे लोकां पासत कांय न्हू. आमकां म्हाका दिसना आमगे आमगे जो सादारण लोक आहा तांकां हिंग हे आसता म्हूण घेवपा जातो एश म्हूण इतली म्हारग फ्लॅट. आतां तुमी मातशें मुखार वचत जाल्यार बिल्ला चोयला कितली स्लाम आहाय. आतां सगळी स्लाम सगळे आवटसायडर्स हिंग कोण मारताय आनी कोणा मान वयताय ते कांय खबर ना. आतां पयलीं कितें जातालें ते स्लामा रावताले आतां तेणें भाड्यान दवरले आनी स्लामा पयलीं रावता ते आनी वयर रावताय. सगल्या कडेन डबल वोटींग कार्ड आहाय. सो आमगे मेन थिंग कितें आमकां एक्सेस. सेकेंड थिंग वी वॉन्ट टू नो वाय हाव इट इज गॉन रेजिडेन्शियल कोण दिलें तांकां परमिशन. आनी थर्ड थिंग ही पोत्री मारपाकू एज पर माय नॉलेज वॉट माय इंटिरियर सोर्सीस ही पोत्री मारपाक कांय हेणें दिलो ना तांकां परमिशन दिलो ना पंचायतीन. सो ही पोत्री कित्याक मारली. सो हेज्या मुखार कितें आहा ते हे जे आमचे एक्स पंच आहा जो पंच आहा ते तुमकां सांगतले काय कितें आहलो तें सांगपाचें म्हळ्यार ती रमेश सायबिणान ती पयलीं बी हांगसर येयली हें आनी आतां रमेश सायबीण पावला आसा चूल आसा सगळें आसा. आतां प्रूफ आमगे फुडलो आदल्याचो सारको आनी त्या प्रुफा वयल्यान हें केलें. आनी आतां मोसण आसा मोसणी आमकां रस्तो ना. आमी आतां मोडी हांगार मारून हाडटा जवळ बीन हाडपाक त्रास जाता आमकां. आनी एवढ्यान लोक सगलो हांगा वयतालो जिना म्हणटा सांकवाळ बी वयतालो. आतां लोकांक वचोंक मेळना त्रास जाता. आमी फकत तुमी मागून फकत आमकां कायदो आतां तुवें आमकां रस्तो आसलो रस्तो दियात आनी व्हडलें कांय ना एवढो रस्तो दिवपाक मेळटा. आनी आमी केली ती मागणी पुरी करात आनी कांय ना आमचें. ठीक आहे त्या जाग्यार घालून आमी गोरवांचे धंदो चलयताले. गाय आसली गोरवां आसलोली तांकां आमकां भितर घालून आमकां हावळे खावपाक मेळटाली. जेन्ना तेणी वाड बंद केलो तेन्ना काय रोमो लागो म्हाका आपण बंद करता. ताका सांगलें तूं बंद करता कर पूण गेट घाल आनी गेटी चाय दी. आमी तो घातलो भायर काडा आनी बॉल सतो जावन चाय करता. तेन्ना तो मला तूक दिता पूण गोरवां हाडून दिता म्हणून लागलो. तेन्ना हांवें ताका सांगलें गोरवां हाडना तिका कितको पोट भरतलो ते कितको पोसतलो तुका बांदून कसपाचें म्हणून चाललें त्या कडेन मनशां बांदून कसपाचें म्हाका गोरवां हाडपाचो जागो आनी म्हणजे गोरवां पोट मोता इतली गोरवां हांवें त्या जाग्यार घाली जाल्यार हांव फ्री हुशार वचचें जाता. त्या बंद आहा तो जागो हे तुमी सगळें बंद करा. हांवें ताका सांगलें म्हाका गेट घाल आनी चाय दी. स्टार्ट केल्लें तुमच्या माध्यमांतल्यान ती पोस्ट ऑफिसा कडेन ताबडतोब तुमी आतां रातयां भितर पोस्ट ऑफिसा वेळ दिली. बिकॉज इट इज सेंट्रल गव्हर्मेंट तुमी वेळ दिली. हिंगा कितले क्वॉलिफायड लोक रावता. हांव म्हणटा ताका मातशें पूण दिसपण आहलें की बाबा त्या पोस्ट ऑफिस भितर आहा पोस्ट मास्टर भायल्यान येवन 2 म्हयने काम करता आनी आमी बॉब करतकच आमी हो इशू हाडटकच रातयां भितर तेणी पोत्री काडली पोस्ट ऑफिसा वचपाक वेळ दिली. तेच भाशेन आमकां हिंगाय वेळ दिये. तो आमचो इशू कांय ना. ह्या 2 वाट न्हू 3 वाटी आहाय प्लस नुस्तेकाराक 1 वाटी आहा. आमची फाटल्या चोय 2-5 म्हणटाय तांकां पयलींसून एन्सेस्टर वे म्हणटा. एक म्हणटा ही कुपा पाच सारकें आनी दुसरी ती फाटल्या आमी सगळीं नुस्तेकार येता ती पाच हय ताका एन्सेस्टर वे म्हणटाय तिका. आतां
जे नुस्त्या पांट घे न्हू हिंगा बिल्ला हे करपाकू इकपाकू सगळी ती वे घेताली सो थिंगाय पोत्रीमान हे केलो आहाय फोन केलो आहाय सो इट इज ऑल 3 वेज 3 वाट्यो आमकां सोडपा जाय आनी हे आमगेलो प्रश्न केशे करून सुटाव करपाकू जाय आतां सुमार 30-40 जाणू आहाय हो नेक्स्ट प्रोटेस्ट जातलो तो एजिटेशन जाता तो व्हडलो जातलो हांव मागता हे कंपनी कडेन एक कंपनीन आमगे हिंगा लोकांगे आखे लाय पेडे केला आखे उदका पोल्युशन करून तेन्ना उदका लागून पायपा लागून झगडोन ती पायप काडून उडयली आतां हे आमगे प्रॉपर्टी लोकां इकून आमकां होणा घालताय सो आमची तकली बेसी चाडोय नाका हो प्रोटेस्ट जातलो 200-300 लोक येवन प्रोटेस्ट जातलो आनी त्यांनी पोत्री मेळपा न्हय तुमगेले दादागिऱ्यो तुमगे गांवां कोराय कर्नाटका कोराय दुसरी कडेन कोराय खंयची भायली मनीस आहाय ते हिंगा आमगे गोंयकाराक थोडो तरी कोराय आम गोंयकार उरले तांकांय मान उडय नाकाय आनी आमगे गोंयकाराकूय सांगता जे गोंयकार झगडताय न्हू ताकाय हाट काड नाकाय तुमी तुमगेले तकली सारकी हे कोराय ब्रॉड मायंडेड कोराय तुमी आमगेल्या गोंयकाराकूय दिताय अरे तो मरे पुर्तुगेज पासपोर्ट मरे अरे तो मरे लंडनकार हे लंडनकार पुर्तुगेज पासपोर्ट गोंयकारूच हे गाडया तुमी माथ्याचे बसयले ताका लागून तूं आमगेल्या गोंयकार हे कोत्ताय जाग जाय कळना तुका हे प्रोजेक्ट येयत न्हू ही जमीन दीस इज द बिगस्ट डील इन गोवा ही सेल्डीट जाल्या न्हू हांव चॅलेंज करता आख्ख्या गोंयांत ही व्हडली सेल्डीट फर्स्ट सेल्डीट आनी हेसोले हिंगा प्लॅनिंग चालू आहा इतली बिल्डिंगान इतले विला येवपा आहाय आमकोड्यान तुमको घेवपा जावपा न्हय सगळे भायलेगेन रावतले सो तकली उजार कोराय आनी हांव न्हिदोन राव नाकाय कितें जालें प्रोटेस्ट आमचे बरोबर या नेक्स्ट प्रोटेस्ट जातलो तो व्हडलो जातलो इतल्यान म्हूण हांव थँक्यू म्हणटा